आता समीक्षा लगे सूत्र आपल्या हातान घेतली. हय फादर. सगळ्यांक नमस्कार आणि परतून एकदा येवकार. थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र
फाटली कितलीशीच वर्सां कोंकणी भास साहित्य आनी संस्कृतीक मळार उल्लेखनीय वावर करीत आसा. व्याख्यान, परिसंवाद, कार्यशाळा, मेळावे आदी कार्यावळींतल्यान ऑनलायन तशेंच ऑफलायन पद्दतीन कोंकणी भाशेचो विकास जावचो ह्या उद्देशान थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र पावलां मारता. इश्टानो, आमकां खबर आसा कोंकणी भाशेंत जायतो संशोधनात्मक वावर जाल्लो आसा. अभ्यासक, समीक्षकांनी कोंकणी भाशेच्या मुळाकडेन वचून आशय विशयान संपन्न एक वेगळो दृष्टिकोन दिवपी अभ्यास केल्लो आसा. खास करून गोंय विद्यापीठाच्या पीएचडी प्रबंधांनी आमकां हे दिसून येता. पूण ते प्रबंध प्रकाशीत जावंक नाशिल्ल्या कारणान मेजकेच वाचक आनी आस्वादक ताचो लाव घेवपाक शकतात. हे प्रबंध चडांत चड लोकां मेरेन पावचे आनी चडांत चड लोकांनी ताच्या भितरले सत्व चाखचे हे उद्देशान आयज थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र आयोजीत करता. कोंकणी पीएचडी व्यक्तीची सोद वावर साखर. आयज ताचे पयले ई व्याख्यान हांगा जातले. आमचे मदीं ह्या वेळार आमचे मदीं उपस्थित आसात ज्येश्ठ साहित्यीक दामोदर मावजो. भाई तुमकां येवकार. ह्या समयार हांव मागता थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्राचे संचालक भोमानेस्त जोस सिल्वेरा हांचे लागीं तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक तुमकां परत एकदा माय मोगाचो नमस्कार आनी येवकार ह्या आमच्या पहिल्या ई व्याख्यानाक. खेरीज भाशेन सुरवातीकूच हांव उपकार आठोवंक सोदतां रेश्मा खोलकर, डॉक्टर रेश्मा खोलकर हांचे. हे आमचे आपोवणे तांणी माय मोगान स्विकारले आनी हे उलोवप करूंक ती राजी जाली देखून. कित्याक उपरांत म्हाका तुमचे उपकार आठोवंक मेळचे ना देखून आतांच सुरवातीकूच तुमचे उपकार आठोवंक सोदतां. तेच परी आमचे बाय समीक्षा जे ही कार्यावळ चलयता आनी रिया बाय जे उलोवप्याची वळख करून दितले हांचे हांव उपकार मानता आनी खेरीज भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. आतां हे ऑनलायन ई व्याख्यान अशें ऑनलायन करची म्हाका तितली उपेक्षा नासली, पूण हांव चिंतलों की तें ऑफलायन जातलें आनी जायत्यांक ताचो फायदो मेळटलो. पूण आतां हांव हाचेर पळयतालो सुमार 28 जाणां आसात आनी 28 जाणांक आयच्या ई व्याख्यानाचो लाभ मेळटलो ही खोस म्हाका भोगता. हे ऑनलायन ई व्याख्यान घडोवन हाडचें कारण म्हणल्यार म्हणजे हे पीएचडी केल्ले आमच्या कोंकणी म्हालगड्यांक हे प्लॅटफॉर्म दिवप आनी तांणी जी थिसीस केल्ली आसा, जो गांव व्हरून वावर केल्लो आसा, तो वावर तांचो समाजा मेरेन पावचो, जायत्यांक तांची वळख मेळची. नातर कितें जाता, हे जे रिसर्च आसा, सोद वावर आसा, तो पुस्तकां पुरतोच उरता आनी जेन्ना डिफेन्स आसता तेन्ना थोड्याच लोकांक ताची वळख मेळटा. आनी जबरशी आमी अशी थिसीस उकडून आमी पळोवंक वचना. हांगा थंय कितें रेफरन्स केलें जाल्यार सोंपेपणी थिसीस आमी पळोवंक वचना. हेर पुस्तकां आमी वाचतात, चाळटात. पूण आयज जेन्ना आमी थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र हे ई व्याख्यान घडोवन हाडटा, सुमार 10 ते 15 वा 12 लेक्चरां हे तुमकां पळोवंक मेळटलीं, आयकूंक मेळटलीं. हातूंतल्यान तुमकां जाता तितलो फायदो जावचो हीच आमची आस आमी बाळगिता. तर जो सोद वावर तांणी केल्लो आसा त्या सोद वावराचो एक आटाप कसो, सगळें ती सांगची ना, पूण थोड्या वेळा भितर जायत्यो गजाली आमकां थंय आयकूंक मेळटल्यो. म्हणटच शेवटाक आमी 2 नातर 3 प्रश्न घेतले, पूण तांची थिसीस जी आसा ताचेरूच आदारून ते प्रश्न मांडचे. तर चड टायम घेयना, सगळ्यांक तुमकां परत एकदां माय मोगाचो येवकार दिता आनी हातूंतल्यान तुमी जायते कितें शिकतले म्हूण आस बाळगिता. जायतीं जाणां म्हणजे हो कार्यक्रम आमी शेनवाराच्या शेनवारा करतले हांव, जावं म्हयन्यांक 2 शेनवार अशें आमी ही कार्यावळ चलयतले. तर परत एकदां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हाचो आयच्या ह्या ई व्याख्यानाचो लाभ तुमकां सगळ्यांक मेळचो ही आस बाळगिता. देव बरें करूं.
देव बरे करू फादर. आयज आपल्या सोद वावराच्या संबंधान उलोवप करतली भोवमानी डॉक्टर रेश्मा खोलकार. तांच्या सोद वावराचो विशय असो आसा दामोदर मावजो हाच्या कथांतल्या पात्रांचो मानसशास्त्रीय नदरेन अभ्यास. मागता बाय रिया लागीं तांणी मानेस्ताची वळख करून दिवची. देव बरें करूं समीक्षा. सगळ्यांक आनीक एकदां देव बरी साथ आवडेता. डॉक्टर रेश्माची वळख करून दिवची जाल्यार दोतोर रेश्मा अमित खोलकर हांणी आपलो सोदभाव दामोदर मावसो हांच्या कथांतल्या पात्रांचो मानसशास्त्री नदरेन अभ्यास ह्या विशयाचेर आपले बीएडाचे शिक्षण तांणी 2009 वर्सा निर्मला शिक्षणीक संस्थेंतल्यान केलां. सद्याक दोतोर रेश्मा गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट सायन्स अँड कॉमर्स खांडोळा हांगा सहाय्यक प्राध्यापक म्हूण वावुरतात. तांणी जायते सोदवार करून बरयल्ले लेख प्रकाशीत जाल्यात. थोडे सांगचे जाल्यार थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र हांचो सोद ह्या रिसर्च बुलेटिनांत 16 वर्सां हिंदी टेलिफिल्म्स हातून दामोदर मावसो हांचे योगदान एक नियाळ अशे साबार लेख तांणी बरयल्यात. ह्या वेळार दोतोर रेश्मा तुमकां येवकारता. तुमी तुमच्या उलोवपाक सुरवात करची. देव बरें करूं वायरिया. थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्राचे संचालक आयोजक रेव्हरंड फादर जो सिल्वेर, भोवमानादीक भाई मावजो, उपस्थित शिक्षक आणि म्हज्या मोगाळ आयकुप्यांनो. रेव्हरंड फादर जो सिल्वेर तशेंच थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र आणि ई व्याख्यानान म्हाका वांटेकार जावपाक संद दिल्ले खातीर हांव तांचे उपकारी आसा. म्हज्या पीएचडी प्रबंधाचो विशय दामोदर मावजो हांच्या कथांतल्या पात्रांचो मानसशास्त्रीय नदरेंतल्यान अभ्यास. वेळेचे बंधन आशिल्ल्यान सगळो प्रबंध मांडप शक्य नाशिल्ल्यान प्रबंधातलो एकूच जे प्रकरण आसा तें हांव विस्तारान मांडपाचें आसा. ते म्हळ्यार दामोदर मावजो हांच्या कथांतल्या पात्रांचो मानसशास्त्रीय अभ्यास. म्हाका एकूच मिनीट दियात. म्हजी स्क्रीन सगळ्यांक दिसता आसतली न्ही? होय दिसता. ओके, थँक्यू फादर. म्हजो विशय दामोदर मावजो हांच्या कथांतल्या पात्रांचो मानसशास्त्रीय नदरेंतल्यान अभ्यास आणि म्हज्यो मार्गदर्शिका डॉक्टर चंद्रलेखा डिसूजा. आता जे प्रकरणां हांवें मांडिल्लीं ती म्हणल्यार दामोदर मावजो जीण आनी साहित्य, मानसशास्त्र, दामोदर मावजो कथांतल्या पात्रांचो मानसशास्त्रीय अभ्यास, कोंकणी कथा विश्व दामोदर मावजो हांचे योगदान, कथा आनी मर्यादा, निष्कर्ष. प्रकरण एका भितर हांवें दामोदर मावजो हांची जीण आनी साहित्य तातूंत भितर जल्म, शिक्षण, प्रभाव हांचेर उजवाड घाला. तो हांव सगळें हांव मांडचें ना कारण वेळेचो अभाव आसा. मागीर तांचे जिणेंत आयिल्ल्यो घडणुको हांचे विशीं हांवें थोडे भोव तांचे कडल्यान विचारपूस करून हांवें मांडिल्ल्यो घडणुको आसा. ताजे उपरांत तांची जिणे विशीं जी धारणा निर्माण जाली, विश्वास निर्माण जालो ताचे विशीं मांडला. उपरांत तांचे जे व्यक्तिमत्व आसा, हास्ते तोंड, एक शिवडी कूड, नास्तीक आसले, अंधश्रद्धेन विश्वास दवरिना आसले तरी मनीसपण होच खरो धर्म म्हूण मनीसपणान वागपी अशे मनीस. ताजे उपरांत साहित्यीक बरप तांचे हांवें थोडक्यान मांडपाचो प्रयत्न केला. ताजे उपरांत मानसशास्त्र हातूंत भितर फाटभूंय, मुखेल फरक, व्याख्या मानसशास्त्राच्यो ज्यो आसा त्यो. ताजे उपरांत मानसशास्त्रीय व्याख्या अमूक हांची हांवें मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि उपरांत उद्दिश्टां म्हणजे वर्णन, स्पश्टीकरण हाच्या संदर्भान हांवें मांडलां. ताजे उपरांत मानसशास्त्राचे फाटे जे आसा ते हांवें थोडे मांडिल्ले आसा. आणि हे मांडटना हांवें मानसशास्त्राचो हेर शास्त्रा कडेन कसो तरेन संबंध आसा, समाजशास्त्र म्हणा किंवा राज्यशास्त्र हाचे कडेन ताजो कसो संबंध आसा तें मांडपाचो थोडो भोव प्रयत्न केल्लो आसा. तशेंच जे मानसशास्त्रज्ञ आसा तांचे विशीं हांवें थोडे
मांडिल्ले आसा ते सगळे घेवप हांगा शक्य ना. ताजे उपरांत जो विशय हांव आतां घेवपाचें आसा तो म्हणल्यार दामोदर मावजो कथांतल्या पात्रांचो मानसशास्त्रीय अभ्यास हो विशय आज हांव मांडपाचें आसा. तातूंत भितर मनोविकार म्हणजे आत्ममग्न विकार जो आसा ऑटिस्टीक डिसऑर्डर हो ओटोज म्हणल्यार स्वता हाजे वयल्यान आयिल्लो आसा. ताजी लक्षणां म्हणल्यार चड वा मातशी उलयनासप, बस, खा, दारदाप अशे तरेची जी सूचक अशी आमकां कळटा म्हणजे तितले पुरतेच वागप अशे तरेन जी लक्षणां आसा ती आमकां आत्ममग्न विकार ह्या पात्रा भितर दिसता. ती म्हणल्यार गाथन कथा जेल्यांतल्या अशोक ह्या पात्रा भितर आमकां ती दिसता. अशोक जो आसा भाई मावजो हांणी मांडिल्ल्या प्रमाण तांचे संवाद अशोक आज रडना पूण ह्या संवसारान तो रमूंक शकना. हे भुंयेर ताका सूख लाभना. बापायन ताका सरकारी शाळेन घाल्लो पूण 2-3 वर्सां जालीं तो दुसरीच्या हुमऱ्यार बसून आसा. म्हणजे हो जो भुरगो आसा ताका शिकयता तें कांयच कळना किंवा तो कितें सांगता तें शिक्षकाक कारण तो कांयच म्हणिना, कांयच सांगिना, कसलोच रिस्पॉन्ड म्हणटा तो करिना. अशे तरेन ताका धपकायता, बापूय ताका मारता पूण ताजो कसलोच परिणाम ताजेर जायना आनी ताका लागून हो अशोक जो आसा तो तें पात्र कसलोच एक बंद म्हणटा तसो भावबंद जो आसा तो आवय बापाय कडेन सुद्दां निर्माण करपाक तो पावना. अशे तरेचो आवय ताजी मरता. हे एक संवाद पळयात. अशोकाक कोणूच मित्र नाशिल्ले आनी मित्र सुद्दां ताका नासतात आनी ताचे कडेन इश्टागत करपाचें धाडसय कोणाक जायना कारण तो एक अशे तरेचो व्यक्ती आसा जो कोणाच कडेन कांयच उलयना. कारण ती सगळी लक्षणां आमकां आत्ममग्न विकारान दिसता. हांगा पळयात एक विचित्र वागप म्हणल्यार आत्ममग्न विकृतायेची गवाय दिता ती म्हणल्यार वरांची वरां बसतालो हो भाई मावजो हांचो संवाद आनी एक बुराटो घेवन घरा येतालो. त्या बुराट्याक मुखार दवरतालो आनी चोपडेर ताची चित्र काडटालो. बुराट्याच्या आंगावयली खवळेन खवळी बारीकसाणेन पळयतालो आनी तश्याच तशी तो कागदार काडटालो. चित्र मनासारकें आयलें म्हणटकर तो बुराटो उकडून खातालो. अशे तरेचो हो जो अशोक आसा तो आत्ममग्न विकारा कडेन वळिल्लो आसा अशें दिसता म्हाका कारण ताका ती जल्मजात हो विकार ताका आसता. अशोक हे पात्र जरी आत्ममग्न असलें तरी ते पात्र चित्राच्या माध्यमांतल्यान आपली सगळी तांक जी आसा ती व्यक्त करतना आमकां दिसता. एके वण्टीचेर तो अशोकान आपणालें चित्र काडलें म्हणजे एक दुकर आसता ते दुकर दुधांक पिलांक दूध दिता अशे तरेचे जे चित्र आसता ते तो काडटा आनी निमणे कडेन तो एक चित्रकार असो जाता. आतां फुडें आमी घेवया ते म्हणल्यार अंतस्त्रावी विकार एंडोक्राइन डिसऑर्डर. हातूची जी लक्षणां आसा ती म्हळ्यार वाळींत मंदताय येवप, ओग्गी रावप, नाका तेन्ना हांसप, हांसयल्यार हांसप ना, भूक लागल्यारूच रडप, लाळ गळत रावप. अशे तरेची जी लक्षणां आसा ती आमकां अंतस्त्रावी विकार म्हळ्यार एंडोक्राइन डिसऑर्डर हातूंत आमकां दिसता. सपनमोगी कथा जेल्यांतल्या हॅपी बर्थडे हे कथेन चैतन्य ह्या भुरग्या भितर ही सगळी आमकां लक्षणां दिसता. आतां चैतन्याची वाड हेरां परस मंद आशिल्ली आनी तो वरांची वरां ओग्गी पडून रावतालो. नाका तेन्ना हांसत रावतालो, हांसयल्यार तो हांसच नाशिल्लो, भूक लागल्यारूच तो रडटालो. अशे तरेचे जे संवाद आसा ते आमकां हांगा दिसता. आनी तो शिकतलो दोतोरान तांकां सांगिल्लें आसता की तो शिकतलो अशी आस्त तुमी बाळगूं नाका म्हणून कारण ही जी डिसऑर्डर आसा हो जो विकार आसा तो अंतस्त्रावी विकार आशिल्ल्या कारणाक लागून ताका ते वाळीन ताच्या मंदताय येतली अशे तरेन हो विकार आसा म्हणून दोतोरान तांकां ह्या जोडप्याक पयलींच सांगिल्लें आसता. अशे तरेचो उल्लेख ह्या कथेन मावजो हांणी केल्लो आसा. मुखेल ग्लॅन्स बरे तरेन काम करप हे अंतस्त्रावी प्रक्रियेचे मुखेल कार्य आसता. हातूंतल्यान खासा रसायन संदेश जे आसा ते पावता. हॉर्मोन्स ते मेरेन ते पावोवपाचें काम करता. ते सोमते रक्तान पसार जाता. पूण ते हॅपी बर्थडे कथेंतल्या पात्राच्या दुयेंसा विशीं म्हणल्यार क्रेटिसिजमा विशीं खोलायेन अभ्यास हांगा करून भाई मावजो हांणी ती कथा बरयल्ली आमकां दिसता. ताजे उपरांत पुरुष लिंग उत्थानशील विकार मेल इरेक्टायल डिसऑर्डर हातूंत हाजी लक्षणां म्हणल्यार काम वासना भागोवपाक आसत, उत्थान फावोचो वेळ
दवरूंक पावना, ताका लागून हे व्यक्तीचेर ताण येता आनी हो परिणाम वखदां वा कसल्याय वायटकराक लागून जाल्लो नासून मनशा भितर तो पयलींच आसता. अशे तरेचे ही कथा भुरगीं म्हगेली ती ह्या कथा जाल्ल्यातल्या नाका ताका पावता हे कथेंतल्या ग्लेन ह्या पात्रा भितर आमकां दिसता. ग्लोरियान तागेलो हात आपणाल्या आंगार दवरलो अशे तरेचे जे चित्रण आसा तें आमकां हांगा भाई मावजो हांच्या कथेन दिसता. पूण ते पयलींच ग्लेन गुळून थार पडिल्लो म्हणजे ताचे भितर कसलीच वासना निर्माण जायना आसतना आमकां दिसता कारण ताका पुरुषलिंग उत्थानशील विकार आसता. तशेंच ग्लोरियान ताचे फुडले जो संवाद आसा नायट गावन घालो आनी दार धांपून हे सगळे संवाद येता. ताचे उपरांत ग्लोरिया ताका सांगपाक ग्लोरिया म्हणजे ग्लेनाची जी बायल आसता घरकान्न आसता ती ताका सांगपाचो प्रयत्न करता की आमी खंय तरी पिक्चराक या कारण हो जो ग्लेन आसा तो खूब तेंपान आयिल्लो आसता आनी ताका लागून ग्लोरियाक दिसता की आपणें ताचे बरोबर वेळ सरचो आनी ताका भुरगीं नाशिल्ल्या कारणाक लागून ताका भुरग्यांची अपेक्षा आसता. पुणून अशे तरेन जे ग्लोरियाकूय खबर नासता अशे तरेचे हे आसता परिस्थिती आसा म्हणून ग्लेनाची. पुणून हाजे वयल्यान ही सगळी परिस्थिती आमकां अशेंच दिसता की ग्लेन हाका मेल इरेक्टायल डिसऑर्डर म्हणजे पुरुषलिंग उत्थानशील विकार आसा हें आमकां म्हणचें पडटलें. ताजे उपरांत भोव क्लेश परिणामवश ताण आशिल्लो विकार पोस्ट ट्रॉमॅटीक स्ट्रेस डिसऑर्डर भोव क्लेश परिणामवश ताण आशिल्लो विकार. हाजी लक्षणां म्हळ्यार परत परत आपणे पळयल्ल्या गजालीचो उगडास जावप आनी त्यो आकृती वा विचार मनांत येवप, परत परत भिरांकूळ सपनां पडप पूण त्या सपनांत कितें पळयल्लें तें लक्षांत येवप ना, भंयाक कांयच उपाय ना अशें दिसप आनी भूतकाळांत पळयल्ल्या गजालींक धरून भास जावप अशे तरेची ही जी लक्षणां आसा ती आमकां नवी केस हे कथेंतल्या कुंतल केरकर ह्या पात्रान आमकां दिसता. आनी हे हाचे संवाद तुमी पळयल्यार कळटले. हे जे अबुद्धी कुंतल आसा ते ल्हान पिरायेचेर कुंतल नाका आशिल्ली गजाल पळयता म्हणजे ते संभोग ताजी मावशी प्रेमा मावशी नांवाची मावशी आसता ती संभोग करतना ते दाराच्या बुराकांतल्यान ते पळयता आनी ते पळयल्या उपरांत ताजेर म्हणजे स्थान पिरायेर जी पिराय ताजी पळोवपाची ते सगळे नासतात आनी ते सगळे खबरूय नाशिल्ल्या कारणाक लागून त्या पिरायेर जेन्ना ते सगळे पळयता तेन्ना ताच्या मनाचेर विपरीत परिणाम जाता आनी अशें पळयल्ल्या कारणाक लागून ताजी ज्यो लग्ना विशीं म्हण किंवा मोगा विशींच्यो ज्यो भावना आसा त्यो सगळ्यो नश्ट जाता आनी ताका फक्त भोग घेवपाची भूक लागता अशे तरेन. हांगा पळयात घोवा पोना चुड्डेली प्रेमावशी त्यो दोन वस्त्र विरयत कुडी अशे तरेचे संवाद आमकां भाई मावजो हांच्या कथेन दिसता. त्या उपरांत ते व्हड जाले ते राती पळयल्ले ते अप्रूप कांय न्ही ते ताका कळ्ळें पुणून जेन्ना ताणें ते पळयल्लें ताजो तो परिणाम ताचेर व्हड जायसर उरलो आनी उपरांत ते परेरा नांवाच्या व्हड बॉयाक कारण ते मानिकॉम हांगा ते काम करताले आसता एक नर्स म्हणून ते काम करताले आसता कुंतल आनी परेरा ह्या व्हड बॉयाक ते घट धरता आनी उपरांत निमणे कडेन ताजीच एक नवी केस ह्या रुपान भितर सरता जंय ते स्वता एक नर्स म्हणून काम करताले आसता. देखून अशें म्हणचें पडटलें की सान पिरायेर भुरगीं जी कितें पळयता कितें अणभवता ताचेर आमी पालकांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा नाजाल्यार असो विपरीत परिणाम जो आसा तो भुरग्याक ल्हानपणांतल्या चुकी खातीर व्हडलेपणान सुद्दां भोगचो पडटा जशें कुंतल भोगतना आमकां दिसता कथे वरवीं. विभ्रम पीडित विकार म्हणल्यार डिल्युशनल डिसऑर्डर हाजी लक्षणां म्हणल्यार मोग जावप ही व्यक्ती आपल्याचेर मोग करता अशें दिसप म्हणजे एक एकदां आमकां अशें दिसता की आमी जेन्ना टीव्हीर पळयता एक समजा आमी उदाहरण घेतलें शाहरुख खान जाल्यार शाहरुख खान एका व्यक्तीक तो आवडटा जेन्ना ते टीव्ही पळयता पूण ताका दिसता की शाहरुख खानाकूय हांव आवडटा काय अशे तरेन ती जी भावना आसा ताका म्हणटा इरोटोमॅनिक टायप अशे तरेचे त्या व्यक्तीक म्हणटा म्हणजे ताका दिसता की ताका त्या व्यक्तीक दुसऱ्या व्यक्तीक खबर सुद्दां नासता ही व्यक्ती अस्तित्वान आसा म्हणून पुणून ह्या व्यक्तीक कशें दिसता जी व्यक्ती त्या मनशाक पळयता ताका ती आवडटा ताका अशें दिसता की ती त्या व्यक्तीकूय आपूण आवडटा अशें म्हणून. अशेच तरेची जी सपन मोगी कथा जाल्यातल्या सपन मोगी ह्या कथेंतलो तो हें पात्र आसा तातूंत आमकां दिसता.
फात्या पारार सपनान येवन परये खातीर मुखामळ पळयल्याची खोसूय मनान उदेली. वाऱ्यार हुप्पी केंसाचो परमळ नाकान ओडीत तो वेळ ना पावलो. ते दिवन थँक्यू म्हणून चलपाक लागले तेन्ना राव नजो जावन ताणें म्हळें, सांजे हांव पावयता तुका घरा. हांगाच मेळुया. हांव वाट पळयता. कोणाची वाट पळयता? यतींद्राच्या तीख आवाजान तागेलें सपन भंगलें. अशे तरेचे ज्यो संवाद आसा ते विभ्रम म्हणजे खरें ते नाच पूण ताका ते दिसता आशिल्ले भशेन अशे तरेची ही सुंदरशी कथा भाई मावजो हांणी मांडिल्ली आसा. ताजे उपरांत भैरजोळप विकार म्हणल्यार ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर हाजी लक्षणां म्हळ्यार कुलूप लायला काय ना ते परत परत ओढून पळोवप. गॅस बंद केला काय ना ते बंद केला काय ना म्हणून तो परत परत तपासप. वचप थंय परत बंद केला काय परत तपासप. अशे तरेन ताका भैरजोळप विकार म्हणटा, ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर. आणि तशेंच परत परत विचार मनांत येवप आनी मागीर ते कसले आसूं येता. आणि हे फक्त विचार हाजे परत परत पळोवपाचे नासून ते परत परत जेन्ना कसलेय विचार आमच्या मनांत येतात तेन्ना तांकांय बी आमी भैरजोळप विकार म्हणचे पडटले. जी ताणी मनाचेर ताण आयिल्लो म्हणजे उदाहरण घेवचें जाल्यार जागरणा ह्या कथा जाल्ल्यातल्या मन म्हजे पिशें हे कथेन गुरवार बायल जी आसा तिच्या तकलेन परत परत अशे विचार येता ते म्हणल्यार तिच्या घोवान एक वेल लायिल्ली आसता. ती वेल जेन्ना पयलेच तिका फूल येता आनी ही बी गुरवार तेन्नाच तिका गुरवार म्हणून आपूण कळटा तेन्ना ती एक फूल पळयता म्हणजे वेलीर आपल्या घोवान लायिल्लें वेलीर फूल जे आसा ते त्या फुलाक वास घाण येता. ते घाणयारे फूल आसता म्हणजे अशें रानटी फूल म्हणुया आमी ते एक घाणयारे कशें फूल वास कसो येता तशेंच फुलाचो ताका वास येता. आणि ते फूल पळोवन तिका अशें दिसता की ह्या घोवान आपल्या लायिल्लें वेल ह्या वेलीक हें फूल जर धरलां जाल्यार आपल्याय बी गर्भान जे भुरगें आसा ते अशेंच जायत काय अशेंच जायत म्हणजे एबनॉर्मल जायत काय अशे तरेचे विचार तिच्या मनान येता. एकदा जो विचार तिच्या मनान घर करता तो विचार तिची फाट सोडिना आणि प्रत्येक फावटी तिका हो विचार परत परत येता आणि अशें तिका दिसता की जेन्ना ती एक पेपरार वाचता की मडगाव येथील महिलेला राक्षसी मूल अशा माथाळ्याखाला ती खबर वाचना फुडें तिच्या आंगार कांटो फुलता. एके बायलेक खंय एका कपलार एकूच दोळ आशिल्लें, तकलेक फाटल्यान शिंगां आशिल्लें भुरगें जल्माक आयिल्लें. अशे तरेचे खुबशे विचार नकळटाना तिच्या मनान घोळटा आनी हे विचार तिची फाट सोडिना. आनी उपरांत जेन्ना ती देवाक सुद्दां पळयता म्हणजे हे विचार वचचे म्हणून देवा कडेन ती वता जाल्यार ती मूर्त सुद्दां तिका अशी दिसता की ती कुचित्रीपणान मूर्त आपल्याक हांसता म्हणून देवाची मूर्त सुद्दां म्हणजे तिचे विचार जे इतले तिचेर प्रभाव घालता हे भैरजोळप म्हणुया आमी ते इतले तिचेर प्रभाव घालता की तिका सगळेच अशें दिसपाक लागता सगळेच नेगेटिव्ह म्हणुया सगळेच नकारात्मक तिका दिसपाक लागता. आणि तिका दुसरें म्हणजे तिका अशें दिसता की कोणाकूय गोड खायन दिसता आंबट खायन दिसता पूण सगळें सांडून आपल्याक कारांदेशे खायत दिसले जे कारांदे सामके कोडू आसता. थोडे कारांदे गोडी आसता पूण हिका कोडू कारांदे खायन दिसता म्हणटकूच तिका अशें दिसता की अरे आपल्याक कोडू कारांदेशे खायन दिसले सगळे सांडून गोड आंबट लोकांक खायन दिसता पूण आपल्याक अशें दिसलें म्हणटकूच कितें तरी आसूंक जाय अशे तरेचे विचार तिच्या मनान घर करता आनी ते विचार तिच्या फाट सोडिना. देवा सरी गेले हात जोडले देवाऱ्यांतले गवे उक्ते करून तुमकां हांवें जशें सांगलां की मूर्ती सुद्दां तिका कुचित्रीपणान आपल्याचेर हांसताशी दिसता. आणि जेन्ना तिका निमणे कडेन ते वेग मारता म्हणजे जेन्ना तिची डिलिव्हरी आसता ज्या दिसा तेन्ना सुद्दां तिका इतले ते विचार तिचेर प्रभाव घालतात इतले विचारान भितर ती मग्न आसता की तिका दिसता की ती पेपरातली बातमी याद जाता तिका की राक्षसी मूल म्हणून. राक्षसी मूल म्हणजे राक्षसाचे भुरगे म्हणजे जशे राक्षस असता तसं राक्षस जल्माक आयला किंवा अतृप्त दुवाळे जाले आपल्याचे अशें म्हणून तिका वेगवेगळे कितले कितले विचार येता. अशे तरेन निमणे मेरेन जे मेरेन ती भुरग्याचो जल्म जायना तो मेरेन तिचें हें चालूच आसता. मागीर हांगा पळयात संवाद बाई मावजो हांणी सुंदर असो घाल्लो आसा. हांव जाणाच आशिल्लें हे भुरगें सादारण न्हय ते आवय दोतोराल्या कपलार हूम सिस्टर नर्वस धांवपळ 2 तोंडां शिंगां आवय बापूय दोळ्यान दुखां माय माव येनात घोव येता दुखेस्त जावन वेतात खबर लेगीत घेनात म्हजी म्हाका हुंदको येता पत्रकार फोटो महिलेला राक्षसी मूल अशें तोंडार
घेऊन हांव रडटा, उशें तोंडार घेवन रडटा. अशे तरेन तिचे कडेन सपनान सुद्दां जेन्ना तिका हें भुरगें राक्षसी भुरगें जालां आसतलें, एबनॉर्मल जालां आसतलें अशेंच तिका निमणे मेरेन सुट मेरेन दिसता. साठवणी म्हणल्यार होर्डिंग. आतां लक्षणां हाजी बारीक बारीक वस्तू सांबाळून दवरप. आतां बारीक बारीक वस्तू सांबाळून दवरपाचें कारण कितें? तर प्रत्येक मनशाक अशें दिसता की आपल्या कडेन जें आसा तें कमी आसा. म्हणजे जें जितलें आसपाक जाय तितलें आपले कडेन ना, तें आपले कडेन सामकें कमी आसा अशे तरेचो भंय निर्माण जाता आनी ताका लागून खुबश्यो व्यक्ती अश्यो आसता, खास करून जाणटी तुमी पळयला आसतली, ती खंयच्योच वस्तू आपल्याच्यो उडोवपाक सोदिना, त्यो तश्योच दवरपाक सोदता, त्यो कांयच उडोवपाक सोदना. ताका लागून आनी भाई मावजो हांणी सुंदर अशी कर्मकर्तो ह्या कथेन कॅबिनेट मंत्री ह्या पात्रांतल्यान ही लक्षणां मांडिल्लीं आसा. फुटिल्ली पाटी ताणें केन्नाच भायर उडयली ना. पेन्सिलाचे कुडके नाखटाय बे जायसर ताणें झरयले आनी उरिल्ले सांबाळून दवरिल्ले. पूण गजालीची तोखणाय ह्या गजालीची जावचे परस ताची विचित्रपणाच चड जाली. म्हणजे लोक सोड आवय बापूयच ताका बिकेचे दुवाळे बी अशे तरेन म्हणटाले. आनी अशी जी मोल नाशिल्ली जी दिसाळीं जी दुकानांतल्यान गुठलावन हाडिल्ली आसता ती सांबाळून कांय लोक दवरतात. अशे तरेच्यो व्यक्ती जेन्ना आपणे जमोवन दवरिल्ली वस्तू कोणेय काडून जर उडयत जाल्यार तांकां सामकी ती चिंतेस्त जाता, तांकां दुख्ख जाता की कोणे तरी आपल्याचें हें सगळें काडून उडयलें म्हणून. इतलीच तांच्या फाटल्यान भावना आसता की आपले कडेन जें आसा तें गरजे पुरतें ना, तें कमी आसा, ताका लागून तांकां सांठोवन दवरपाची संवय लागता. और ताण आशिल्लो विकार एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर. हातूंची लक्षणां म्हणल्यार हेरांक वा स्वताक दुखापत जातना वा मरतना पळप, भंय दिसप, मनशाक कोणाचो तरी विरह सोंसचो पडप, भंय दिसपाचें कारण याद जायनासप पूण परत परत तेच विचार येवप, न्हीद पडपाक त्रास जावप, स्वताचें काम करपान आडखळ येवप. तर हो जो खर ताण आशिल्लो विकार आसा तो आमकां तसो हांव भियेना अशे तरेची जी कथा आसा माथाळ्यानूच आसा तसो हांव भियेना. म्हणजे खंय तरी हो बाप्पा नांवाचें पात्र भियेता. आतां बाप्पा नांवाचें जें पात्र आसा त्या पात्राची जी घरकान्न आसा ताईबाय ही जेवून जाल्या उपरांत रोखडीच ती आताक येवन भायर पडटा. हार्ट अटॅक येता आनी ती भायर पडटा म्हणजे मरता. आनी ताका लागून ताका इतलो भंय दिसता म्हणजे आपूण जेवलो जाल्यार आतां अशें जातलें तशें जातलें अशे तरेचे जो भंय आसा ताच्या मनान तो घर करता आनी ताका तातूंतल्यान ताण येता, स्ट्रेस येता. दोतोर हार्ट फेल बी जावचो न्ही म्हूण पयलींच घेवपाचें वखद ना तुमचे कडेन अशे तरेचे संवाद आमकां ह्या कथेन दिसतात. ताजे उपरांत व्यक्तिमत्व विकार प्रकार दुबावीक व्यक्तिमत्व प्रकार. हातून पळोवया दुबावीक व्यक्तिमत्व जे आसा तातून हो जो विकार आसा तातून पॅरेनॉइड पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर हाची लक्षणां म्हणल्यार वास्तवीक जीण जी आसा ती बेस बरे तरेन जगप म्हणजे एज अ नॉर्मल पर्सन पूण स्वताक सर्वसामान्य मनीस समजप अशे तरेची विकृताय आशिल्लें व्यक्तिमत्व. आपले वागणुके फाटल्यान तर्काचो वापर करून दुसऱ्यांक आपूण वागपा फाटलें कारण पटोवन दिवप. वखदांनी लेगीत अशे तरेची व्यक्ती बरी जावपाची शक्यताय उणीच आसा. अशे तरेन आमकां दिसता की ही जी व्यक्ती आसा ती व्यक्ती म्हणल्यार भुरगीं म्हगेली ती ह्या कथा झेल्यांतल्या खिळी ह्या कथेंतलो मायकल हें पात्र. आतां हें मायकल पात्र जें आसा तें सुरवेक काजार जावच्या आयलीं ताच्या फाटलें जे जो इतिहास आसा म्हणजे तो वागपा फाटलो तो आमी थोडे भोव पळोवया. तो म्हणल्यार कार्मीन नांवाची एक चली आसता आनी ती चली म्हणजे बायल आसता. ती बायल काजारी आसता पूण हो मायकल काजार जावंक नासता पूण तो मायकल ह्या कार्मिना फाटल्यान आसता आनी ताजे उपरांत तांचे भितर म्हणजे हे जे घोव बायलेचे अशें म्हणया आमी नातें निर्माण जाता कशें म्हणजे मायकल्या वटेन म्हणया. पूण मायकलाक मागीर कळटा की कार्मीन जें आसा तें कार्मीन मायकलाक सोडून आनी कोणाच्या फाटल्यान लागिल्लें आसा. तेन्ना ताका खूब त्रास जाता तें कळना फुडें आनी मागीर ताका अशें दिसता की आपूण आतां भायर वतलो, आपूण गोंया भायर वचपाचो आसा जोडपा खातीर. तेन्ना
आपली बायल अशें करचें न्ही कार्मिना भशेन, म्हणून तो प्रत्येक फावटी जेन्ना तो येता तेन्ना तो तिका खिळी घालून वचपाचो प्रयत्न करता. खिळी घालप म्हणजे भुरगें, म्हणजे ती प्रेग्नंट जाता, तिका गुरवार करून तो वता प्रत्येक फावटी. म्हणजे ताका अशें दिसता की तर्काचो वापर करून, म्हणजे पळयात, तर्काचो वापर करून आपले वागणुकेचें समर्थन तो करपाचो प्रयत्न करता. तो म्हणल्यार तकलेंतल्या कंप्युटरानच गणित मांडलें. भाई मावजो हांचो संवाद खटक करून जाप दिली, फॉर्म इबाडल्यार कांय पर्वा ना, हेरांची वायट नदर पडपार ना हो फायदो. भुरगीं जावप बरें, दीस गेले की भुरगीं जायसर, आनी भुरगीं जातकर दोन एक म्हयने कोणाची वायट नजर पडपाना. म्हणजे कोणाचीच वायट नजर आपल्या बायलेचेर पडची ना. भुरगें गुरवार आनी भुरगें जाय मेरेन आनी भुरगें जाल्या उपरांत 2-3 म्हयने कोणाचीच वायट नजर आपल्या बायलेचेर पडची ना, म्हणून तो खिळी घालून, भुरग्याच्या रुपान खिळी घालून तो तारवार वता. अशे तरेन आमकां हे पात्र दिसता. ताजे उपरांत नाटकीय व्यक्तिमत्व विकार, हिस्ट्रियोनिक पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर. आता ह्या व्यक्ती भितर जी लक्षणां आसा ती म्हणल्यार व्यक्ती केंद्रबिंदू नासता तेन्ना अस्वस्थ जाता. म्हणजे त्या व्यक्तीक प्रत्येक फावटी अशें दिसता की आपुणूच सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन म्हणल्यार केंद्रबिंदू आसपाक जाय. हेरां कडेन संवाद सादतना तो लैंगीक नदरेंतल्यान मोहक आसप. म्हणजे अशे तरेन ती व्यक्ती संवाद सादता की ती लैंगीक नदरेन मोहक आसता. परत परत हावभाव बदलप, परत परत हेरांच्या नदरेक दिसून लक्ष वेधून घेवप, उलयतना सामकें बरें उलोवप पूण सविस्तर खबर सांगनासप, ओडून ताणून भावनीक नाटक करप, परिस्थितीक वा मनशाक सोंपेपणान भिलप, नातें जरी लागींचें नासलें तरी तें सामकें लागींचें आशिल्ले वरी करप. अशे तरेची आमकां व्यक्ती हांगा तपन मोगी कथा गेल्यातल्या कथाकारान बरयल्ली कथाकाराची कथा ह्या कथेन आमकां जय ममता ह्या पात्रान दिसता. हांगा पळयात जे संवाद भाई मावजो हांणी बरयल्ले आसा ते म्हणल्यार थँक्यू दामोदर फॉर युअर अटेन्शन. म्हजे कडेन सगळें आसा, घर आसा, घोव आसा, भुरगीं आसा, खूब दुडू आसा, जाय तें घेवं येता, पूण म्हाका मित्र नात. अशे तरेचे जे संवाद सादतना आमकां ही व्यक्ती दिसता. तशेंच हांगा पळयात, तुमी सामके अरसीक, हांव कशी दिसता सांगात न्हय. फाटीं सरून पळयत जाल्यार जैतान टायट लांब पॅन्ट घाल्ली, वयर हात कापो टॉप घाल्लो. अशे तरेन आमकां ती म्हणजे सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन, स्वताक केंद्र बिंदू करपाचो प्रयत्न करता. जरी कोण पळयना जाल्यार तिचे कडेन स्वताक ओडून घेवपाचो प्रयत्न करता. आनी एक पळोवया आमी संवाद भाई मावजांचो. दामोदर यू मायंड, हांव मातसो हात धरू तुमचो. आनी जापेची वाट पळयनासतना जैतान म्हजो हात हातान घेतलो. अशे तरेन आमकां हांगा संवाद दिसता. ताजे उपरांत स्किझोफ्रेनिया वरी अंतर्मुख व्यक्तिमत्व विकार, लागींची नातीं वा कुटुंबा कडेन बरे तरेन मजा वा वेळ सारिल्लो आवडनासप. आतां हें जें पात्र आसा ताका आपल्या मनशा बरोबर वेळ घालपाक आवडना, स्वता भितर अंतर्मुख आसप, चुकून कांय गजालींनी रस घेवप, आपले कुटुंब सोडून आनी कोणाच कडेन नातें आसनासप, भावनीक बंद नासप, अपुरबाय वा टिका करिनासप. मागीर हें जें आमकां पात्र आसा तें भाई मावजो हांच्या सिनीक हे कथेन आमकां बाबय ह्या पात्रान दिसता. हांवें तांकां शाळेन घाली. आतां हो जो बापूय पात्र आसा, बाबय म्हणजे बापूय ह्या नातान तो म्हणटा हांवें तांकां शाळेन घाली, म्हणजे आपल्या भुरग्यांक, म्हगेलें काम सोंपलें. म्हणटात घोड्याक उदका म्हऱ्यांत व्हरूं येत, ताका उदक पी म्हणून तुज्यान फोडसार करूं येता, ताका ताण नासल्यार तो पितलो. म्हणजे हांगा हो बापूय जो आसा, बाबय, तो म्हणटा की आपल्या भुरग्यांक आपूण फोर्स करचो ना, तो आसल्यार जाय जाल्यार ती घेतली, नाजाल्यार घेवची ना. अशे तरेन. आनी जेन्ना हांगा आमकां दिसता की बाबयाक भावनीक बंद जे आसात ते भावनीक बंद ताचे कडेन ना. कित्याक लागून तर जेन्ना ताजो नातू भायर पडटा, वर्साचो नातू, तेन्ना तो स्वता बाबय खणटा. आनी खणल्या उपरांत तो म्हणटा की अशे तरेचे संवाद म्हाका दिसता जर तुका भावनीक बंद आसा जाल्यार उतरांच फुटची ना. पूण अशे तरेची उतरां तो म्हणटा की दीसभर खणटा खणटा बाबयान विचारलें, सद्दां
सकाळी थोडे खणचे, दिसभर मागीर प्रसन्न दिसता, आरोग्य लेगीत बरें उरता. अशे तरेन हांगा संवाद आमकां दिसता. तशेंच तो म्हणटा की केन्नाच शाबू लावपाक जायना नाकासतना, कित्याक तर शाबान कसले कसले रोग जावं येतात ते बाबयक सगळें खबर आशिल्लें, बाबय ह्या पात्राक. आनी तेन्ना तो म्हणटालो की कसलेच आमी शाबू वापरतना जे जंतू आसा ते आमकां परत येता आनी अशे तरेन शाबू जो आसा तो आमी वापरपाक जायना. ताजे उपरांत फिजोटायपल व्यक्तिमत्व विकार, वेगळेच विचार मनात बाळगून आसप, जाका अंधविश्वास वा सिक्स सेन्स अशें म्हणटात, टेलिपॅथी अशें म्हणूं येता, किंवा विचित्र उलोवप, दुबाव घेवप, लागींचे कुटुंब सोडून हेर कोणा कडेन नातें नसप, कुटुंबाक लागून मनांत भंय उप्रासप आनी स्वता खातीर नकारात्मक विचार बाळगप आनी नकारात्मक न्याय करप. हातून सपनमोगी कथा जाल्यांतल्या कावळ्याच्या शिरापान हे बाबूश नांवाचे जे पात्र आसा, ह्या पात्रान आमकां ही लक्षणां जी आसा ती दिसता. ती म्हणल्यार बाबुशाचें चित्र काडून वचप, मटको फुटलो म्हूण कोंब वाडटा, काय देवस्पण करता देव जाणा. हांव जाणा तो म्हजें मरण पळोवपाक आयला. म्हणजे प्रत्येक फावटी ताका अशें दिसता की जो मनीस आसा तो दुयेंत आसता, बाबूश दुयेंत आसता तेन्ना ताका अशें दिसता की हो जो मनीस आसा तो आपल्याक पळोवंक आयला मरता कसो मरता काय म्हूण. अशेच तरेचे तेन्ना जेन्ना ताका पेडो दिता तेन्ना सुद्दां ताका अशेंच दिसता की ह्या पेड्यान कितें तरी घाला आसतलें. म्हणटकूच कोणें तरी पयलीं तो खाल्या उपरांत आपूण खातलो, नाजाल्यार आपूण तो खावचो ना. अशे तरेचे जे संवाद आसा ते ताजे भितर आमकां दिसता. समाज विरोधी व्यक्तिमत्व विकार, हातून भितर व्यक्ती समाजान घालून दिल्ल्या नेमां वा चाली आड वता, अशी व्यक्ती हेरांचे विश्वासघात करता. समाज विरोधी व्यक्तिमत्व मुळान सुवार्थी, बेजबाबदार, परत परत फट उलोवपी, लोकांचो फायदो करून घेवपी, फुडाराचें चिंतपाक पावनासपी अशे तरेन ही व्यक्ती आसा. आता ही व्यक्ती आमी पळोवया समाज विरोधी व्यक्तिमत्व विकार. हातून पयली जी व्यक्ती आसा ती आमी पळोवया, ती म्हणल्यार रमेश. अशी रुपडी हातून ही जी व्यक्ती आसा ती आमी पळोवया, रमेश. आता रमेश हो जो आसा तो कितें करता, ताका भुरगेपणान ताणें फक्त दुख्ख पळयल्लें आसता, ताज्या आयुश्यान फक्त दुख्ख आसता भुरगेपणान. आनी ताका अशें दिसता की जसो तो व्हड जाता ताजे कडेन नोकरी आसता, सगळें आसता, पूण ताका अशें दिसता की मनीस असो हांसता, जो मनीस हांसता तो वयले वयर हांसता, तो खरो हांसपाक शकत ना, ताजे कडेन इतलें दुख्ख आसता, अशे तरेन ताका दिसता. आनी तो अनामीक चिटयो बरोवपाक सुरवात करता. म्हणजे जेन्ना तो बशीन पळयता की एक मोगी आनी एक मोगिका बरी उलयतात, बरी एकामेकाक येता वता, सदांच त्या बशीन येता वता प्रवास करताना तो पळयता आनी ताका अशें दिसता की ही इतली सुखी कशी आसपाक शकता, ही इतली हांसता कशी. तर अशे तरेन तो त्या मोगिकेक चीट बरयता. म्हणजे त्या मोग्याक तो चीट बरयता आनी ती कशी बरयता पळया. तुज्या दुडवां खातीर फॉल्ग मारतलें आनी 4 दीस नाचून तुका सोडून तिसऱ्याक धरतलें. चीट, तुका उश्टें केल्लें चेडू जाय, आतां ही चीट वाचून तरी तूं शाणो जावं ना जाल्यार तुजी खुशी, देव तुका बरी तकली दिवं. अशे तरेन अ वेल विशर अशें म्हणून तो अशी निशाणी करून तो पत्र बंद करता. म्हणजे अशे तरेची तो पत्रां एकामेकाक पावयता आनी ताजे विपरीत परिणाम जे आसा, म्हणजे लोकांक ते खरेंच दिसता आनी तांची नातीं तुटता. आनी ताका लागून हे जे रमेश नांवाचें पात्र आसा तें आमकां म्हणचें पडटलें की समाज विरोधी पात्र. तशेंच लुसी नांवाचें जें पात्र आसा तें मायन कांयच म्हणचें न्ही म्हणून, म्हणजे तिजो घोव जो आसता तो भायर आसता, गोंया भायर आसता, आनी ताका लागून तिका अशें दिसता की माय आपले म्हणजे तिजे आनी कोणा बरोबर हांगा चालू आसता आनी तिका अशें दिसता की आपले ज्यो खबरो आसा, म्हणजे आपूण कोणाक मेळटा, कोणा बरोबर वता, ते सगळे आपल्याची जी सासूमाय आसा ती सगळें सांगतली आपल्या पुताक, म्हणजे तिच्या घोवाक लुसीच्या. तेन्ना हें सांगचें न्ही म्हणून ती कितें करता, आपल्या घोवाक चिटयो बरयता आनी त्या चिटयांनी ती बरयता की मायन आपल्याक अशें म्हणलें, माय म्हाका खूब त्रास करता, म्हणजे ताजी माय, आपली सासूमाय खूब आपल्याक त्रास करता, तेन्ना हे आपल्याक त्रासांतल्यान आपल्याक हें कर अशें म्हणून ती सांगता.
आणि ताका पुताक खरेंच दिसता आणि तिजे तो कांयच मायचें आयकना आणि हांगा हे फॉल्गां मारतना आमकां दिसता आणि कारण कितें जबाबदार कारणां दिवप ती म्हणल्यार काजारी आसून आंकवारीचे जिवीत जियोवपाचें म्हाका उगण आयली आणि हांवें इश्टागती जोडल्यो भोंवपाची सिनेमाच्यो बरो बेस करपाची उमेद भागपाक लागली अशे तरेचे संवाद आमकां हांगा दिसता. ताजे उपरांत समाज विरोधी व्यक्तिमत्व जे आसा ते म्हणल्यार आग्नेलिया हे जे पात्र आसा ते फ्रेडीन सुरवातेक फ्रेडी नांवाचो जो मोगी आग्नेलियाचो आसता भुरगेपणांत तो तिका सोडून वता आग्नेलियाक आणि सोडून गेल्ल्या कारणाक लागून ताका अशें दिसता की सगळे मोग बी आसता ते सगळे फट आसता मोग हो खरो नासताच मोगा वयलो विश्वास जो वता आणि जो जेन्ना ती व्हडली जाता तशें जेन्ना खरोच एक तिजेर चलो मोग करता तेन्ना ताका ती अशें हे केल्ले आसा संवाद आसा की ती ताका ती उडयता धुकलून आणि दुसरो जो आसा ताजो भाव तो एक बिझनेसमॅन आसा आणि ताज्या पयशा खातीर ती ताजे कडेन लग्न जाता पूण हांगा हे एक अशे तरेन संवाद आयिल्लो आसा तो म्हणल्यार पयर हांव विराठा वांगडा जिवानी हावजाच्या टॅरासाचेर पाविल्लें धडयेर काट्याक तेकून हांवें सकयल पळयलें ओ माय अ फॉल कॅन बी फॅटन तेन्नाच मनांत आयलें विनोद फकत एक पुश अशे तरेन हांगा एक संवाद आयिल्लो आसा. ताजे उपरांत कार्मीन जे हांवें तुमकां सांगिल्लें खिळी ह्या कथेन तें आयिल्लें आसा तें बी एक समाज विरोधी पात्र म्हणूं येता. लुसी जशें आसा तशेंच तरेन हें कार्मिनूय बी बाकीच्या हेर आपलो घोव वतकूच भायर वतकूच हेर दादल्यां कडेन संबंद दवरतना आमकां दिसता. ताजे उपरांत रेमेद जे पात्र आसा तें बी समाज विरोधी पात्र कारण तो समाजान ज्यो मान्य ना अशे तरेच्यो घडणुको करता आणि ताका पुलिसेन सुद्दां वचपाची ताजेर पाळी येता ताका लागून तें एक समाज विरोधी पात्र अशें आमकां दिसता पडटलें. ताजे उपरांत शीम-रेशीय व्यक्तिमत्व विकार बॉर्डरलायन पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर हाजी लक्षणां म्हळ्यार स्वताची अमकीच अशी वळख नासप जिणेंत रितेपण येवप स्वताक त्रास करून घेवप संभोगा वरवीं वा गाडी फास्ट चलोवन स्वताक दुखापत करून घेवप दुख्ख भोगपाक आवडप. आतां अशें हे पात्र जे आसा तें आमकां भुरगीं मगेलिटी ह्या कथांतल्या अथरेकणी ह्या कथेन आमकां मार्था ह्या पात्रा भितर दिसता. आतां मार्थाक फक्त दूख मेळपाची ताका गोडी लागता म्हणजे ताका त्रास जाता ते आवडटा आणि ताका लागून तें संभोग घेता एका भुरग्या कडेन म्हणजे दादल्या कडेन एका आणि तें मागीर गर्भपात करपा खातीर सामकें आशेता म्हणजे तो जो त्रास जो आसा गर्भपात करतना तो ताका अणभवपाचो आसता अशे तरेन हें पात्र आमकां दिसता. ताचे उपरांत उदासपण म्हणजे डिप्रेशन लक्षणां मनशाचो मूड परत परत खर स्वरुपान बदलप दिसपट्टे जिणेंतले मानसीक ताण भंय चिंता वा कसलोय आघात तांकां लागून येवं येता नकारात्मक विचार स्वताक दोश दिवपाची वृत्ती जी आसा ती आमकां दिसता ती म्हणल्यार आमकां डिप्रेशन आयिल्ली सदानंदाची आवय ग्लोरिया आनी सुभाष ही तीन पात्रां आमकां दिसता. तातूंत भितर एक हे पळोवया आमी आवयक येवजून येता जी सदानंदाची आवय आसा ती पुतान अशें कित्याक म्हणचें तिगेले नेरवाचे चाळवता मोठ्या कश्टान च्या घालतना सुद्दां चित्रान तिजी ती वचता आणि ताजे उपरांत सुभाष जे पात्र आसा ते सुभाष पात्र ताजे प्रेम भंग जाल्ल्या कारणाक लागून तो अशे तरेन वागपाचो प्रयत्न करता. तो म्हणल्यार सुभाषाले चड दिसान दीस जावपाक लागले जेवप ना खावप ना न्हीद ना फक्त येवजप अशे तरेन तो डिप्रेशनान वता. ताजे उपरांत तुमकां हांवें ऑलरेडी मेन्शन केल्लें आसा तें म्हणल्यार भुरगीं मगेली ती हातूंतले नाका ताका पावता हे आतले ग्लोरिया जे पात्र आसा ग्लेन पुरुषलिंग उत्थानशील विकार जाका आसता ग्लेन ह्या पात्राक ताजे जे घरकान्न आसा ग्लोरिया ताका भुरगीं जायनाशिल्ल्या कारणाक लागून ताका खूब त्रास जावपाक लागता आणि ताका अशें दिसता की देवालीत
तरी करणी कसली नाशिल्ल्यांक एकूय ना आनी आशिल्ल्यांक सात सात ग्लोरियान माथ्या पोंचे उशे काडले आनी वेंगेन घेतले अशे तरेन तिका खूब त्रास जावपाक लागता. ताजे उपरांत म्हातारपणाक लागून आयिल्लें उदासपण ओल्ड एज डिप्रेशन. गाथन कथा जाल्यांतल्या आनी हांव परतलो हे कथेन जाणट्यांक दिसता ते म्हळ्यार ताका जीण जी आसा ती अशें दिसता की आपल्याक जीण ही नाका अशें म्हणून. ही जीण असली कसली फक्त बसून भोगपाची सुखां आपल्याक नाका म्हणून आपल्याक खंय तरी एकलोच वचपाक जाय अशे तरेन ताका दिसता. आनी मागीर जेन्ना तो खंय खंय एकटो वता तेन्ना ताका वेगवेगळो अणभव येता आनी ताका कळटा की हे जे आपूण वचपाक सोदता ते सगळे एक एकटेपणां म्हणजे आनी आपल्याक थंय कांयच मेळपाचें ना. आनी ताका लागून तो परतून धांवत धांवत येता फातरां कापता कांटे लागता आंगोस्तर पिंजता खोमीस बोत्रां जाता पूण पांय कशेच आटापना आनी पूत सून नात्रां म्हजो संवसार अशें करून तो धांवत परत आपल्या घरा येता. ताजे उपरांत निवृत्ती उपरांतचें उदासपण पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन. हातूंत हो जो मास्तर आसा ताका पयलीं दिसता की चल आपूण एकदांचो सुटलो म्हणून म्हणजे रिटायर जालो एकदांचो आपूण सुटलो अशें म्हणून ताका दिसता निवृत्त जालो म्हणून. पूण उपरांत ताका ही उमळशीक सकाळ मेरेन तेमकार पाविल्ली म्हणजे जे संवाद बाई मावजो हांच्या कथेन आसा ते आतां ही निर्शणी कसली काय एक्सटेंशन नाका म्हणपाक आपली चूक जाली अशे तरेन ताका दिसता. आनी ह्याच वाक्यातल्यान आमकां दिसता की ताका एक्सटेंशन ना तो नाकारता आनी मागीर ताका तो खंय खंय वचपाक सोदता पूण ताका मागीर कळटा की जो आपूण शांती सोदपाचो प्रयत्न करता ती शांती म्हणल्यार दुसरें कांय नसून तें शांती म्हणल्यार फक्त मोने उदक मोनो वारो मोनो सूर्य मोने मळब आनी सगळें शांत 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 म्हणजे शांती म्हणल्यार फक्त मरण हें ताका कळटा. ताचे उपरांत मनोविकाराची वैशिश्ट्य आशिल्लें खर उदासपण सिवियर डिप्रेशन विथ सायकोटीक फीचर्स. आता हे पात्र जे आसा तें विभ्रम वा आभास ताका जाता आनी विभ्रमांक वा आभासाक लागून मूड एकरूप जावप म्हणजे परत परत ताका दिसता की आभास जाता हेल्युसिनेशन जाता ताका आनी ज्यो गजाली खऱ्यो ना त्यो आसा कश्यो दिसता. म्हणजे जागरणा ह्या कथा जाल्यांतल्या आंगवण ह्या कथेतलें जे कामील पात्र आसा त्या पात्रा भितर आमकां ही सगळी लक्षणां दिसता. हो कामील जो आसता तो 20 वर्सां मेरेन तो एकूच काबाय म्हणूया आमी ताका काबाय घालून तो आसता आनी ती काबाय तो कित्याक वापरता तर आपलो जेन्ना पूत येतलो तेन्ना आपल्या पुताक आपलो पूत ती पळोवन आपल्याक वळखतलो म्हणजे जुजे नांवाचो जो पूत आसता तो पूत ना जाल्लो आसता आनी तो त्या पुताच्या हातून इतलो म्हणजे उदासपणान गेल्लो आसता. मनोविकाराची वैशिश्ट्य आशिल्लें खर उदासपण अशें ताजे फीचर्स आसा नांव आसा आनी तातून आमकां अशें दिसता की तो तातून भितर इतलो बुडिल्लो आसता की ताका फक्त आपलो पूत केन्ना येतलो हाजी उमळशीक आसता. आनी थंय ताका फादर जो आसा पातपूर जो आसा तो ताका सांगता की तूं आंगवण करतकूच तुका मेळटलें म्हणजे कोण तरी आंगवण करतना तो ती खबर सांगता आनी ताका तोय बी आपुणूय आंगवण करता आनी निमणे कडेन जी स्थिती जाता ती खूब वायट आसता. ती म्हणल्यार फादर जो आसा तो आपलो लोभ देऊन एक तो भुरगो जाता म्हणजे ताजो भुरगो कसो तो जाता अशें आमकां हांगा सांगिल्लें आसा कथेंतल्यान. ताजे उपरांत विस्थापन संरक्षण यंत्रणा डिफेन्स मेकॅनिझम ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हातून भितर प्रतिक्रिया व्यक्त करपा फाटली कारणां म्हळ्यार झगडी निराशा राग वा ताण आसूं येता. ताण झगडी बी उणी करपा पासत मनीस संरक्षण यंत्रणाचो आदार घेता आनी ती म्हळ्यार हांगा पळयात भुरगीं म्हगेली ती कथेन रोजालीन जी आसा ते रोजालीन दिनीज तिजो जो घोव आसता तो तिका सांगता की तूं जी नांवां आसा तुज्या भुरग्यांची नांवां आबेल आंतनी आनी आंजेला ही जी नांवां आसा ती तूं कावाथ्यांक दवरूं नाका म्हणून पूण ती आयकना आनी ती कावाथे जेन्ना रोयता तेन्ना ती रोयता आसतना ही तिनूय नांवां कावाथ्यांक दवरता आनी कावाथ्यांक दवरल्या उपरांत तिच्या मनान जे विचार घर करून बसता म्हणजे मोय पास म्हणया आमी तो जो ती माया जी आसा ती माया तिका स्वता भितर जी आपल्या भुरग्यांक व्यक्त करूंक मेळना म्हणजे भुरगीं तिचे पयस आशिल्ल्या कारणाक लागून गोंया भायर आशिल्ल्या कारणाक लागून भुरगीं तिका मेळपाक सुद्दां केन्नाय क्वचित येतात पूण ती चडशी कोण येना ताका लागून
तिका अशें दिसता की ही भुरगीच आपल्याची माड जी आसा ती भुरगीच आनी रेल्वे खातीर जेन्ना ते मार्ग करपा खातीर अधिकारी येता म्हणजे हो जो रस्तो तुजो आमकां जाय तेन्ना तुजे माड कापचे पडटले अशें जेन्ना सांगता तेन्ना ती म्हणटा की आपल्याची तुमी सगळे व्हरात पूण हे तिनूय माड जे आसा ती आपली भुरगीं तांचेर तुमी हात घालूं नाकात अशें म्हणून ती सांगता मुगेले भाट व्हराय घर लेगीत व्हराय पूण हे माड ही मुगेली भुरगीं म्हाका जाय तांकां वाटाय अशे तरेन ती सांगता आनी अशे तरेन ती मस्तखोर बैल जसो आसता तशे तरेन ती तांच्या आंगार घालून घेता आनी ती माडांक वेंग मारतना आमकां हांगा दिसता एक आयकात संवाद रोजालीन शेवाळी खिणभर थरथरली मस्तखोर बैलावरी त्या मानायांचेर झुडून गेली तांकां धुकलून उडयले फुडल्या खिणाक रोजालिनान एंथनीक वेंग मारली आनी मोठ्या मोठ्यान आड्डुपाक लागली मारात कुराड पयलीं म्हाका मारात मागीर ह्या म्हज्या भुरग्यांचेर घालात तुमगेल्यो कुराडी अशे तरेनचे संवाद हांगा काळजाक हात घालपी म्हणया अशे तरेचे जे संवाद आसा ते हांगा सुंदर रितीन भाई मावजो हांणी मांडिल्ले आमकां दिसता भुरगीं म्हगेली ती ह्या कथा जऱ्यांतली आनी एक आसा ती म्हणल्यार मिंगेलेली घरची मिंगेलेली घरची हातूनय बी तशेंच जाता मिंगेलेली घरची हातून ताजी बी जी चली आसता ती ताका गुरवार आपूण आसा म्हणून सुद्दां सांगिना आनी तिका आवयक आनी बापायक खूब त्रास जाता आनी ताका लागून जी कोणी सवणी म्हणया जी झाडाचेर सवणी येता ती ताजी घरची जाता म्हणून जो विशय दिल्लो आसा मिंगेलेली घरची हो विशय म्हणजे माथाळो जो आसा कथेचो तो तसोच आसा आनी जेन्ना ही पिलां काडटा एक संवाद पळया पिलां म्हगेले साळोरेन पिलां काडल्यात आनी हो रॉकी ती पिलां काडून वयर वता ए रॉकी देंव सकला पयलीं सकला देंव धेक घाल्ले वरी मिंगेन आड्डलो अशे तरेन हांगा हे संवाद दिसता म्हणजे पिलां काडल्या म्हणून तो माड जो मारपाक वतालो ताका सुद्दां त्या मानायांक तो आडायता मिंगेन ताजे उपरांत तडजोड ह्या कथेन मंगलाका आसा मंगलाका तशेंच म्हणजे तिका सुनेची अर्थ पुरबाय करूंक मेळना ती गुरवार आसता ती तिची अर्थ पुरबाय करपा खातीर मुद्दाम वता पूण ती तिका मेळना आनी ती मेळनाशिल्ल्या कारणाक लागून तिका खूब त्रास जाता आनी जे माजर तिका सामकें मोनजात माजर म्हणटा तें तिका दोळ्या मुखार नाका आसता पूण तें जेन्ना तिका सगळी पूत आपल्याचो कसो वागता जेन्ना ती सगळें घेवन गेल्ली आसता आपल्याच्या पुतागेर रावतली म्हणून तेन्ना तिका कळटा की थंय कशी परिस्थिती आसा आनी सगळे हावभाव वयल्यान किंवा नदरेंतल्यान तेन्ना तिका कळटा सगळें की आपल्याची थंय कसलीच गरज ना म्हणून आनी ती जेन्ना परत येता तेन्ना ते माजर जे आसा तेन्ना ते येवकार तिका दिवपा खातीर आसता आनी ते जेन्ना म्याव म्याव करीत बिलू जेन्ना धांवत येता तेन्ना पांयांक ते घुस्टुपाक लागले मंगलाकान थंयच बसकण मारली बिलू उखलून वेंगेन घेतलें आनी बिलू भिवू नाका तूं आतां हांव आयली न्ही अशें म्हणून ती हांगा संवाद सादतना आमकां दिसता आनी हुणक्या हुणक्यांनी ती रडटा म्हणजे जे माजर हें आशिल्लें गाबणें आशिल्लें त्या आपले सुनेचे लाड पुरोवंक मेळना आशिल्ल्या कारणाक लागून ते गाबणे माजराचे लाड पुरोवन ती आपल्या मनाचे विस्थापन करता अशें म्हणचें पडटलें ताजे उपरांत मध्यासक्ती प्रकार हातून एक निर्णायक पावंडो आसा क्रुशियल स्टेज सपन मोगी हातूंतल्या ज्युरामेंत म्हणजे सोरो पियेल्ल्या कारणाक लागून जी मनस्थिती जाता निमणे स्टेजीर पावता ती आमकां जॉनी ह्या पात्रान दिसता ताजे उपरांत दिसप आनी आयकूंक आयिल्ल्याचो आभास विज्युअल एंड ऑडिटरी हेल्युसिनेशन हातून आमकां लक्षणां दिसता म्हणल्यार आभास म्हळ्यार जेन्ना मनशाक दिश्टी पडनासतना थंय कितें तरी आशिल्ले वरी दिसप म्हणजे खरें थंय कांयच नासता हें आमकां भुरगीं म्हगेली ती कथा जाल्यातल्या आनंद यात्रा ह्या कथेन लेखक ह्या पात्रा भितर दिसता म्हणजे ताका सम्राट विक्रमादित्य सुटाबुटान आशिल्ले भशेन दिसता आनी ताका तो उलयल्ल्या भशेन भास जाता ताजे उपरांत अति दुख्ख हाका लागून दिसप आनी आयकूंक आयिल्ल्याचो आभास जावप एक्स्ट्रीम ग्रीफ विज्युअल एंड ऑडिटरी हेल्युसिनेशन आतां हें आमकां अशें दिसता की तूं वचूं नाका हे कथेन थॉमस हें पात्र जें आसता तें थॉमस पात्र मेरी आनी ताजी माय जी आसता ती ताका खूब लागींची आसता पूण तो कांय कारणांक लागून तो गोंया भायर वता आनी ताका लागून जेन्ना तो
हे दोघी पात्रांक पळयता तेन्ना ताका दिसता की ती आसा म्हणून, खरी ती मेल्ली आसता पूण ती दोन्ही पात्रां आशिल्ल्याचो भास ताका जाता. आणि अशें म्हणटात की जेन्ना एक व्यक्ती मरता तेन्ना त्या व्यक्तीचे अंत्य संस्कार म्हणूया जे कितें आसा ते आमी पळोवपाची गरज आसता. कारण मनीस ते सगळे जेन्ना पळयता तेन्ना ताका ताचेर खास करून जो मनीस सामको लागींचो आसता त्या लागींच्या मनशाचे जेन्ना तो अंत्य संस्कार पळयता तेन्ना ताका कळटा आनी एक्सेप्ट तो करता की आपल्याचो हो जो मनीस आसा तो गेलो अशे तरेन. नाजाल्यार त्या मनशाक अशे तरेचे विकार जावपाची शक्यताय आसा, आभास किंवा भास जाता. आणि अशेच तरेचे थॉमास हाका भास जाता की तो ती उलयता म्हणून अशें म्हणचें पडटलें. और अंधश्रद्धा एक्सेसिव्ह सुपरस्टिशन हातून अंधश्रद्धा म्हणजे मनशाची वागणूक जी आसा म्हणजे घुगूम रडटा ते अशूभ किंवा माजर आडवे वचप अशूभ किंवा उदकाचे भरिल्ले कळशे सवायशिणी घेवन वता म्हणल्यार ते शुभ अशे तरेचे वेगवेगळे जे आमचे विचार आसा ते आमच्या मनांत खंय ना खंय तरी घर करून आसा शुभ आनी अशुभ ते प्रत्येक मनीस मानपाक किंवा ना मानपाचेर आसा. आता ह्या भुरगीं म्हगेली ती ह्या कथांतल्या देवा घरचो एक कथेन आमकां प्रेमाबाई आनी तिचो घोव गुरू ह्या पात्रांत दिसता. जेन्ना एक कुत्रो जो सुणो जो आसता तो तांगेर येता तेन्ना ती म्हणटा की हय हो जो आसा आज बिरेस्तान न्ही म्हणटकूच देवाच्या रुपान हो आयिल्लो आसा. तेन्ना ताका ताजो थाट पळय कितलो रुबाबी म्हणजे तो खंयी बसल्यार हातरुणार सुद्दां बसलो जाल्यार ताका ताजे लाड करता तशे वेळार कारण तो तिसांचो आयिल्लो आसा अशे तरेची हांगा जी भावना आसा ती हांगा व्यक्त केल्ली आसा. पूण ती एक खर अंधश्रद्धा अशें आमकां म्हणचें पडटलें. मागीर तिका कळटा की तो मोतीलाल शेट्टील्या बंगल्यांतल्या गेटीन तो भितर सरता कारण तो तांचो कुत्रो आसता आनी तो चुकून तो हेवटेन आयिल्लो आसता. ताजे उपरांत उत्साह पिशें म्हणजे मॅनिया व्यक्तीचे अस्वस्थ जावप चिडचिड करप हे आमकां हे सगळे आमकां रुमडफूल कथा जे नवी केस हे कथेन कामील ह्या पात्रान आमकां दिसता. एक सुंदर अशें जे भाई मावजो हांणी जे संवाद मांडिल्लो आसा तो सुंदर असो हांव तुमकां सांगता. इंगळ्यावरी तांबडे गुंज दोळे कवळिल्ल्यो मुठी हुमेन थपथपिल्ली तरणी तिकतिकीत कूड फुरफुरपी नाकापुडयो दिश्टी पडत ताका भस्म करतलो हातान मेळत ते मोडून उडयतलो लागीं येत ताका गिळून उडयतलो असो हो अवतार. अशे तरेचो सुंदर असो हांगा संवाद भाई मावजो हांणी मांडिल्लो आसा. हो संवाद आयकना फुडें किंवा वाचल्या उपरांत आमकां अशें दिसता की ती व्यक्ती हुबेहूब आमच्या म्हाऱ्यान आतां ही उबी आसा अशे तरेची ही व्यक्तीचो जे चित्रण आसा ते सुंदर रितीन मावजो हांणी केल्लें आसा भाई मावजो हांणी. ताजे उपरांत ही जी उत्साह पिशा जाल्ली व्यक्ती आसा ती म्हणजे चेडवा पयले उपरांत तो आपल्याचे कपडे देंवयता अशे तरेन हांगा हे मांडिल्ले आसा संवाद. आनी थिंगाच कालचो बी काडले अशे तरेचो संवाद हांगा येता. त्या दिसाच्यान हे भाशेन तो करता अशे तरेन. ताजे उपरांत श्रेश्ठतायेची ग्रंथी सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स. आता सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणजे कितें तर श्रेश्ठताय म्हणजे अशें म्हणटात की शारिरीक वा मानसीक प्राकेजीक लागून व्यक्ती भितर जेन्ना न्यूनगंड तयार जाता म्हणजे इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स तयार जाता तेन्ना तो इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्सूच मनशा भितर श्रेष्ठ जावप म्हणजे ताका तो आपूण श्रेष्ठ समजुपाक लागता. म्हणजे ह्या न्यूनगंडाक फाटीं उडोवपा खातीर तो आपल्याक स्वताक श्रेष्ठ जावपाचो प्रयत्न करता आनी ताकाच लागून त्या व्यक्ती भितर अहंकार निर्माण जाता आनी तो मनीस कॉम्प्लिकेटेड कसो जाता म्हणजे सरळ सोंपेपणान असो तो वागिना. तशेंच ह्या धवे खूप हे स्वताक हेरा परस श्रेष्ठ समजता. हातून आमकां ही लक्षणां जी आसा म्हणजे एक कुपाची जाका आमी अशें म्हणया की ताका मानवी रूप दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तातूंत तो स्वताकूच ते कूप जे आसा ते स्वताकूच तोखेता आनी दुसऱ्याक खीण लेखता. गाथन कथा जाल्यार जीण अशीच सोंपचेली हे कथेन हे धवे कूप ह्या पात्रान आमकां ही लक्षणां दिसता. ताजे उपरांत अनुत्सूक म्हणजे लिस्टलेस हातून उदासीन म्हळ्यार अशी व्यक्ती जी मंद आसता ती कसल्याय कामान सामकी थोडी रुची दाखयता वा मात्तूय दाखयना जिका सामकी उणी शक्त आसता अशे तरेची जी व्यक्ती आसा उदासीन म्हळ्यार आमकां नवी केस ह्या कथेन जो कुंतलाचो बापूय आसा तो शुन्यान नजर लावन आसता आनी निर्विकार बशिल्लो आसता. ताजे उपरांत भय सपन म्हळ्यार नायटमेर हाची लक्षणां म्हळ्यार त्या सपनांक लागून कितें तरी म्हणजे चड करून ही सपनां न्हिदेच्या दुसऱ्या भागान पडटात आनी वायट सपनान कितें तरी पळयल्लें ताचो उगडास उरता आनी
सपनांक लागून आपल्या जिवाक भंय आसा अशें दिसपाक लागता आनी चड करून मनाचेर आयिल्ल्या ताणाक लागून हे सगळें घडटा. आणि हे आमकां जागरणा ह्या कथेंतल्या कथाशैल्यातल्या रितें जिणेंतून आमकां जाणटो जो आसा तो ताका म्हणजे जाणटेपणाक लागून जो भंय दिसता तो म्हणजे त्यो मिरयो ज्यो आसा कितल्योश्योच मिरयो भुरभुर करून ताचे कुडीन भितर सरतात अशें ताका दिसता. मिरयो म्हणजे ज्यो कपलार आपल्या तोंडार मिरयो आसा त्यो मिरयो ताच्या कुडीन भितर शिरतात अशे तरेन ताका दिसपाक लागता. आणि तो एकदम थंड जाता अशे तरेन हांगा संवाद आयिल्ले आसा. ताचे उपरांत स्किझोफ्रेनिया हातून खंयचे कडेन कांयच ना अशे तरेन जी कथा आसा त्या कथेन आमकां हे लक्षणां आमकां सगळी दिसता. ते म्हणल्यार नाकारार्थी सदांच नाकारार्थी चिंतप अशे तरेची लक्षणां त्या भितर व्यक्ती भितर आसता. ती म्हणल्यार सामाजीक आनी सैमीक नदरेंतल्यान पुरायपणान वेगळे रावपाचो यत्न करप, सत परिस्थितींत पयस पयस आसप म्हणजे सत कांयच ना अशें आनी भायल्या जगाचें भान दवरिनासतना आपल्या जगान तल्लीन जावप, आभास वा बिभ्रम जावप आनी देखीक असली सगळी जी त्रास आपल्याक अशें दिसता की सगळे लोक आपल्याक त्रास करपाक आयल्या, आपल्याक सगळे बदनाम करतात, आपूण अस्तित्वानूच ना अशें तांकां ह्या अशे तरेच्या पात्रांक दिसता. आणि ताका लागून हांगा तो एक कविता बरोवपाक सोदता ती म्हळ्यार पसरकार आयली साकर काबार, पसरकार जाला बेकार, सोसायटीन रेशन ना, खंयचे कडेन कांय ना, पेन बरोवना, घात जल्माक येवचे पयलींच कवितेची वाट. म्हणटकूच हातून खंयचे कडेन म्हणजे कांयच सेन्स करिना अशी ही कविता जी आसा. ताका लागून ह्या पात्राक आमकां खंयचे कडेन कांय ना तो ह्या हाका अशें म्हणचें पडटलें. ताचे उपरांत परपिडानन म्हणजे सॅडिझम. आता सॅडिझम म्हणजे जेन्ना एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीक कितें तरी एक वायट कितें तरी जाल्लें आसा तें पळोवन ताका मजा येता. ही व्यक्ती जी आसा ती सदानंद म्हणजे भिकू शेटिले पडिल्ले तोंड पळयत रावचें अशें ताका दिसता. संवसारांतल्या प्रत्येक मनशाचें तोंड पडटा तेन्ना ताका मजा येता अशें तरेन. म्हणजे दुसऱ्याक कितें वायट जावप तेन्ना त्या व्यक्तीक आनंद मेळटा अशी ही परपिडानंद सॅडिझम आशिल्ली लक्षणां आमकां सदानंद ह्या व्यक्ती भितर दिसता. ताचे उपरांत तेरेजालो घोव. तेरेजाच्या घोवाची माय जी आसा ती बी तशीच आसा. म्हणल्यार तिका तेरेजाक जेन्ना मारता तेन्ना तिका खूब बरें दिसता. म्हणजे पळयात हांगा तेरेजाली दोनूय कांसुलां तांबडी जातात. ते किळांच मारता. भितरले वशीन ती रावता माय आनी सदचे थंडसाणीन पळयता भितराक अदिकूच न्हीद येता. तेन्ना आमकां अशें दिसता की हांगा ती थंडसाणीन म्हणजे सुशेगाद रावता म्हणजे तिका ती ह्या परिस्थितीची मजा घेता. ताचे उपरांत गणपती पावलो हातून कुश्टा नांवाचें एक पात्र आसा तेंय बी तशेंच म्हणजे ताका शंकरान उदारी केल्ली आसता एका दुकानाचेर तेन्ना ताका तें परत परत म्हणपाक बरें दिसता. म्हणजे पळय तर कुश्टान म्हाका आडावन तोंडार विचारलें, शंकर त्या विष्णुल्या पसऱ्यार उदारी केल्या खंय तुवें न्ही? तोच सांगतालो म्हाका कितें गा तें अशे तरेन पूण आपणें विचारया म्हळें अशे तरेन हो खबर आसून सुद्दां जेन्ना दुसऱ्यांक अशे तरेचे म्हणजे हीण लेखपा खातीर कितें तरी मजा घेवपा खातीर अशे व्यक्ती करता तेन्ना ताका आमी म्हणचें पडटलें. ताचे उपरांत इत्साजनीत विचार विशफूल थिंकींग. आतां विशफूल थिंकींग हाची जरी मानता त्या गजालींनी पुरावो नासलो तरी मानपाच्या गजालींचो आधार घेवन निर्णय घेवप ते मनान आनी इत्सा हांचे मदले अशें मानप आनी इत्सा हांचे मदले ते झगडे कशें. म्हणजे भुरगीं म्हगेली ती हातून जे सुलभ हे पात्र आसा तातून म्हणजे तिका दिसता की आपणें हुंदराची पिलांक अशें सोडली उदकान इल्लीशी आशिल्ली म्हणून आपल्याक कितें तरी म्हणजे वायट जाता अशे तरेन तिच्या मनान विचार येता. ताचे उपरांत विचित्र चिंतप आनी उलोवप ऑड थिंकींग एंड स्पीच. हातून भितर मॅट्रिकेचो रिजल्ट ह्या कथेन शोभा नांवाचें जें पात्र आसा तें अस्थिर अस्पश्ट चिंतप अचानक वा परिस्थितीक धरून लाक्षणीक गजाली व्हडल्यो करून चडोवन सांगप अशे तरेचे जे विचार आसा ते म्हणल्यार ते म्हणटा की आतां स्ट्रायकर जर म्हणजे ताजो परीक्षेचो निकाल येवपाचो आसता 10वेचो परीक्षेचो निकाल ते म्हणटा की स्ट्रायकर कॅरम खेळटा आसतना स्ट्रायकर जर परतो आयलो जाल्यार हांव फेल नाजाल्यार हांव पास. म्हणजे अशे तरेन वेगवेगळे म्हणजे कॅरम खेळटना दाव जिखल्यार हांव पास जातलें अशे तरेन वेगळे विचार ताच्या मनान घोळपाक लागता.
ताजे उपरांत कमी बुद्ध्यांक आशिल्ली व्यक्ती, पर्सन विथ लो आयक्यू. हाजी लक्षणां म्हणल्यार जो तेरेजालो घोव आसा पीटर जो आसा तो प्रत्येक वेळार दुसऱ्याचे आयकता, म्हणजे आपल्या तकलेन तो कसलोच विचार करना, ताका लागून कमी बुद्ध्यांक आशिल्ली व्यक्ती अशें म्हणचें पडटलें. कारण ती माय ताका सदांच सांगता ग्लोरी ताजी जी बायल आसता तेरेजा जी आसता ते अशी काम करता सगळें, पुणून आवय जी आसा ताका कितें कितें सांगता आनी तो किंवा बाकीचे लोकूय ताका कितें कितें सांगता की बायलेक तूं कित्याक धाडटा बी अशे तरेन. मागीर तो ताका बायलेक मारपाक लागता, म्हणजे स्वताच्या बुद्धीचो तो हांगा कसलोच विचार करिना. ताजे उपरांत पालनशैली, पेरेंटिंग स्टायल, अनुज्ञात्मक पालनशैली, परमिसिव्ह पेरेंटिंग. हातून आवय बापायन भुरग्यांचे सगळे लाड पुरप, म्हणजे मागता मागता ते जेन्ना पालनशैली आमी म्हणटा तेन्ना पालनशैली बरी जायत अचूक जायत जाल्यार भुरग्याचें पालन पोशण बरें जाता. आनी ही जी अनुज्ञात्मक शैली आसा पालनशैली, म्हणजे मागता ते दिवप भुरग्याक, तेन्ना भुरग्याचे लाड पुरयल्ल्या कारणाक लागून, अति लाड म्हणया आमी, पुरयल्ल्या कारणाक लागून ताजे विपरीत परिणाम भुरग्याचेर जाता. जे आतां रड ह्या कथेंतल्या कथेंत आमकां रेमेद ह्या पात्रा भितर दिसता. ते म्हणल्यार रेमेद हो जो भुरगो आसा तो खूब तेंपान जाल्लो आसता फुलामेस्त्री ह्या बापायक अशें म्हणया. तेन्ना फुलामेस्त्री ताजे इतले लाड करता आनी ताका तोखेता, जरी ताणें वायट कितें केलें जाल्यार तो तोखेता. ताका शेळी कडी जेन्ना तें आवय वाडटा तेन्ना तो ताका म्हणटा की ना, ही शेळी कडी तुवें ताका वाडप न्ही, आतांच हांव वचून बाजारान नुस्तें घेवन येता. आनी तो तेन्नाच ताका नुस्तें घेवन येता आनी तो तिका परत बायलेक करूंक लायता. तशेंच तेन्ना आंगवण पावोवपाक म्हणून ते वतात, तेन्ना आंगवण पावोवपा खातीर तो भाड्याची गाडी स्कुटर घेवन येता. भाड्याची स्कुटर म्हणून तो बापूय ताची तोखणाय करता. सपनां चलच्या बदला तो भाड्याची स्कुटर घेवन येता. तेन्ना तो म्हणटा की तकलेन बरो ताण तुगेलो चेडो. आनी फिलामेस्त्री परतून हांस हांसलो, म्हणजे ताका तो खंयच चुकता जाल्यार तो सांगपाचो प्रयत्न करिना. वयल्यान ताका तो जाय तें दिता आनी निमणे कडेन तांचेर आतां रड म्हणपाची पाळी येता जेन्ना तो मरता. म्हणजे तांकां तो धमकावन गाळी घालून अशे तरेन तो तांचे कडेन वायट आवय बापाय कडेन वागता. आनी मागीर निमणे कडेन फुलामेस्त्री बायलेक सांगता की आतां रड, तुजो चलो गेलो म्हणून. अशे तरेची जी पाळी येता बायलेक बापायक, आवयक आनी बापायक तो गाळी घालता नाका आशिल्ल्यो. ताजे उपरांत निश्काळजीपण बाळगुपी पालनशैली, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग. हातून भितर भुरग्यांक जर सामकेंच म्हणजे लक्षूच दिना भुरग्यां कडेन जाल्यार अशे तरेची हे जावपाची शक्यता आसा. ती म्हणल्यार मार्था हें जें पात्र आसा तें पात्र ताका दुख्ख जें आसा तें दुख्ख भोगता, खूब दुख्ख भोगता. पुणून ताका आवय बापायक सांगूंक तें शकना अशे तरेन हांगा आमकां दिसता. ताजे उपरांत 1-2 घेता हांव. हुकूमशाही गाजोवपी पालनशैली, ऑथॉरिटेरियन पेरेंटिंग. आवय बापूय नेम तयार करता आनी भुरग्यांनी हें मान्य करूंकूच जाय अशें चिंततात. म्हणजे ताजेर हुकूमशाही, तें म्हणल्यार लुसी ह्या पात्रा भितर आमकां दिसता. म्हणजे ते काडून ताका उदक न्हिदलेलें आसता थंय तोंडार उदक मारप, उठप अशे तरेन. बस म्हणल्यार बस, उठ म्हणल्यार उठ अशे तरेचे हुकूमशाही गाजोवपी ऑथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टायल आमकां दिसता. आनी बाकीचे जे हांवें हे सगळे बरयल्ले आसा ते म्हणल्यार वर्णनात्मक शैली बी ती सगळी, आनी कथा मर्यादा हाचे विशीं, आनी ही सगळी संदर्भावर आदारावर. देव बरें करूं. म्हाका संद दिल्ल्या बद्दल हांव रेव्हरंड फादर हांचे भोव उपकारी आसा आनी थॉमस स्टिफन्स हांचे. देव बरें करूं मॅडम. भाई मावजो हांच्या कथांतल्या पात्रांचे विविध मानसशास्त्र देखीसय तुम्ही हांगासर सुटसुटीत प्रमाणात मांडले. तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. इश्टानो, वेळ जाल्लो आसा. निमाणे पावण्यार ही कार्यावळ अखंडीतपणान पार पडली हाचो श्रेय खूब जाणांक फावो जाता. पयले सुवातेर आमच्या उतराक मान दिवन
आमचे मदीं हजर राविल्ले खातीर गोमानेस डॉक्टर रेश्मा खोलकार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाय रिया बेंगलोरकार हांणी वळख करून दिली, ताका लागून ताकाय देव बरें करूं. सगळे वाचक, आस्वादक, साहित्य प्रेमी, भाशा मोगी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. ही कार्यावळ हांगाच सोंपली अशें हांव जाहीर करतां. सगळ्यांक देव बरें करूं.